बिचोलेन आयज GTDC तर्फे 14 हे इन्स्टॉल झालेले आसा, एरियाक केलेले आसा आनी आयज तेजे उक्तावण केलेलें आसा. सांगपाकूय हें दिसता की एक मुडूच गेल्लो. एवरी टायम आमी कितें इनॉग्रेशनाक ट्राय करतालीं हें करपाक आनी खंय ना खंय कितें ना कितें हाडाकताले. आयज म्हाका दिसता 9वी फावट. लास्ट टायम जेन्ना आमी प्रपोज केलो, मॅसेज आवट केली आनी तेन्नाच आमचे महाराष्ट्राचे डेप्युटी CM पवार साहेब तेंचे दुखद निधन जालें, तेन्ना आमकां पोस्टपोन करचो पडलो. सो आयज शेवटी तो क्षण येयलेलो आसा. खूब उमेद जाता आनी फुडले आमचे थोडे प्रकल्प आसा. हांगासर हॉट मिक्सिंग घेतले आसा आमी, ते वेळोवेळार जातले. जशें जशें आमचे टेंडर पास जावन हे प्रपोज टेंडर जालोलो आसा ऑलरेडी. म्हाका दिसता दोतोराच्या इलेक्शना पयलीं वयता म्हणसर आमकां हे सगळे रस्त्याचे डेलीचे रस्त्याचे चकचकीत करूंक मेळटले. सो आयज तुमी हांगा सगळे जमले आनी ह्या सुवाळ्याक उपस्थिती लायली म्हणून तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. पोल जे आमी घालता ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कावन्सिलर, सरपंच, पंच, जंय जंय खंय काळोख जाता यंगस्टर लायक मोस्टली जे आमी फोराम पोल घातल्यात, जे देवळाचे अशे जे बाजूक घातल्यात, जंय भुरग्यां खातीर म्हणजे एक बरें पॉझिटिव्ह वातावरण जावपाक. तुमी आज दुसरी वाड्यार जर पळयशात जाल्यार आमी वायडनिंगाक रस्तो घेतला आनी ह्या रस्त्याचे आमी सेतू संगम टू पुलीस स्टेशन 7.5 कोटी मोडटा. खुबशें काम जाल्लें आसा. हे काम आतां कित्याक तुमकां सांगता, हांगा काम हांगा कांयच ना म्हणजे कितलीशीं झाडां आसली ती कट करपाची पडली. इलेक्ट्रिसिटी पोल शिफ्ट केल्ले आसा, वॉटर पायपलायन आसा ती शिफ्ट केल्ली आसा. चडशे गोश्टी जाल्ले आसात. आय एम शुअर फुडल्या 7-8 म्हयन्यांनी सगळे चकचकीत जावन जातले. ह्या लोकांचे हांव आभार मानता कित्याक लोकांनी सगळ्यांनी NOC दिल्या. तशीच हांगा हांव आमचो जो फातिमा स्टोराचो पात्रांव आसा तेचे आभार मानता. कित्याक हालीं कितें आसा, काम करपाक सरकार तयार आसता पण NOCच बी दिना. पण आमचे भितरचे लोक खूब बरे आसात, सगळे जाण समजूतदार आसात. ते बाबा अशेंच NOC बी दितात, त्यामुळे आमी सगळी डेव्हलपमेंट कामां करूं शकता. हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता की अशेंच आमच्या सरकारा बरोबर रावचें. हांव गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे, टुरिजमाचो कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन म्हजो मित्र केदार नायक हांचे आभार मानता की तेणी आमची कामां घेतली. कित्याक थोड्याच दिसांनी टुरिजम कॉर्पोरेशनाच्या अंडर आमी 3 देवळां ब्युटिफाय करता. आमच्या शांतादुर्गा देवळाक आमी लायट घालता अरावंड 70 लाख म्हणून. महामायाच्या देवळाचेर रानात 1 कोटी मोडटा आनी आमी सगळे तांचे जे पेवर्स असले, फ्लोरींग असले, जनरेटर आणि रूफ हे काम करता. आणि तसेच मुळगावचे केळबाय देवचे रानात 40 ते 50 लाख सगळी टुरिजमाच्या अंडर कामां जातात. हांव सरकाराचे मनापासून धन्यवाद दिता आनी लोकांचे धन्यवाद.